नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयचो विशय आसा तो गोंय सरकारान पास केल्लें एग्रीकल्चर बील खरेंच गोंयच्यो शेतजमनी राखून दवरपाक शकतले काय कितें. वेगवेगळे पॉयंट्स ऑफ व्यू आसा हाजेर. वस्तुस्थिती कितें, ह्या बिलाची विस्कटावणी कशी करप, ह्या गजालीची आज आमी चर्चा करतात. आनी तीन मान्यस्त म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर पयली आसात रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज बाब परब. मनोज, वेलकम. दुसरे आसात म्हजे बरोबर भारतीय जनता पार्टीचे फुडारी आनी स्पोक्सपर्सन एडवोकेट यतीश नायक. आनी लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लिस्ट आमचे बरोबर आसात गोंयांतले नामनेचे राजकारणी काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री रमाकांत भाई खलप. भाई वेलकम. मनोज, सुरवात तुजे कडच्यान करता. हें बील पळयलें रादर दॅन तातूंत आनी प्रस्तावना कांय करना, बट हें बील पळयतकीर तुमी ह्या बिलाचेर कितलेशेच प्रश्न उपस्थित केल्यात. कित्याक आनी कितें हे प्रश्न? बील जेन्ना हे सरकारान हाडले, जेन्ना सीएमाची बील हाडच्या पयलीं एक इंटरव्यू जाली, एक मिडिया बायट जाली. तितून तेणी सांगलें की ह्या बिलान आमी गोंयचे एग्रीकल्चर लँड साल्वार करपाक सोदता आनी गोंयचे जे एग्रीकल्चर आसा, आमचे जे पॅडी फील्ड आसा नाजाल्यार जे क्रॉप्स आसा ते आमचे यील्ड आमी वाडोवपाक सोदता म्हणून. आनी हेतून भायल्या लोकांक म्हणजे गोंयचे जमनी गोंयकारांक उरतले अशें ते स्टेटमेंट आसलें. सो जेन्ना आमी आयकलें तेन्ना आमकांय बरें दिसलें, कित्याक लँड प्रोटेक्शन बिलाचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स इलेक्शनाच्या पयलींच्यान उलयत आसा. पूण जेन्ना बील हातीन पडलें तेन्ना आमी शॉक जाले दोन गजालींक. पयलीं म्हटल्यार दॅट बील वॉज रेस्ट्रिक्टेड ओन्ली टू पॅडी फिल्ड्स. फर्स्ट नांव आसा बिलाचें रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड. जेन्ना एग्रीकल्चर लँड बिलाचें नांव आसा, पूण भितर जेन्ना एग्रीकल्चर डेफिनेशन आमी पळयता तेन्ना इट इज ओन्ली पॅडी फील्ड, रेस्ट्रिक्टेड टू पॅडी फील्ड. सेकंडली एग्रीकल्चरिस्ट कोण आसा तो कोणूय म्हणजे तो गोंयकार जावं नॉन गोंयकार, भितर डॉमिसायल मेन्शन केल्ली ना, भितर कट ऑफ डेट मेन्शन केल्ली ना, आनी भितर गोंयकार नाजाल्यार पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन नालनीज गोंयकार नाजाल्यार गोवन अशें खंयसरूच टर्म आख्या बिलान मेळले आमकां ना. सो हेच्या वयल्यान आमकां दिसलें की जे आमी चिंत्ताले नाजाल्यार जे लोकांक दाखयल्लें की हे बिलान गोंयचे जमनी साल्वार जातले, खंयसरूच आमकां मेळोंक ना. ही डेफिनेशनां दोनूय डेफिनेशनां बींग एग्रीकल्चर जे डेफिनेशन आनी एग्रीकल्चर लँड डेफिनेशन आसा. जर आमी एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट पळयलो ना, लँड रेवेन्यू आमचो कोड पळयलो, ह्या दोनाय हितून एग्रीकल्चर लँडाची जी डेफिनेशन आसा, एग्रीकल्चराचें जें डेफिनेशन आसा पळय, भितर हॉर्टिकल्चर येता, भितर ग्रेजींग लँड येता, भितर पोल्ट्री येता, भितर डेरी येता, भितर कॅज्यू प्लांटेशन येता, ही सगळे तरेची प्लांटेशन तितून सगळे मेळोन ते एग्रीकल्चर लँड जाता. जाल्यार ह्या बिलान सरकार एग्रीकल्चर लँड म्हणटा जाल्यार तें कित्याक तेंच्यांनी भितर तेंच्यांनी इन्क्लूड करूंक ना, हो एक आमकां क्वेश्चन मार्क पडलो. सेकंडली एग्रीकल्चर लँडान तेंच्यांनी हेंय बरयलां की जे टीसीपीन ऑलरेडी पेंड केल्लें आसा, जेका ऑलरेडी रंगयल्लें आसा, जेका ऑलरेडी सेटलमेंट केल्लें आसा, सो तें पॅडी फील्ड भितर इन्क्लूड ना. सो हे गजाली जेन्ना आमी वाचले तेन्नाच कळ्ळें, पयल्याच पानाचेर हें जें बील आसा, पयल्याच पेजीचेर हें बील टोटल फेल जालें. म्हणजे फुडें आनी वचपाचें, फुडें आनी पोस्टमॉर्टम करपाची तेची एक्चुअली गरजूच पडना. कित्याक बिलाचें नांव आनी बिलाचें कंटेंट जें आसा, डेफिनेशन आसा, थंयसरूच प्रॉब्लम जालो. मागीर लास्ट पेज जर आमी घेतली जाल्यार बिलान क्लियर कट बरयला द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रिजन. हे जर वाचना आमी सिंपल, द बिल सिक्स टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एग्रीकल्चर लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा सो एज टू प्रिजर्व अँड प्रोटेक्ट द लँड विच इज प्रेझंटली बींग यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. जेन्ना सरकार लँड एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आमचो गोंयचो घेवन आसा, येदो व्हडलो तो कायदो जाल्लो आसा, तेजे रुल्स जाल्ले आसा, तितून क्लियर कट सेक्शन 37 म्हणटा प्रेस्क्रिप्शन ऑफ स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन अँड मॅनेजमेंट. हेचे रुल्स जेन्ना फ्रेम जाले, ते रुल्सान क्लियर कट बरयला की एग्रीकल्चर जे आमचे पॅडी फील्ड आसा, ते पॅडी फील्ड कशें प्लाव करपाचें, कशी तेची जमीन लेवल करपाची, कशें तें प्रोटेक्ट करपाचें, कशें तें उगोवपाचें, हे सगळे मेकॅनिझम ते कायद्यान आसा. आयज तोच कायदो काडला आनी सरकारान डस्टबिनान मारला. कलेक्टरान तो वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टरान वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना, एग्रीकल्चर ऑफिसरान तो वाचला जाल्यार म्हाका खबर ना. कित्याक हो कायद्याचे एक सुद्दां सेक्शन म्हणटा ते फॉलो म्हणटा ते जायना. जेन्ना हे कायदे फॉलो जायना तेन्ना सरकार नवीन एक कायदो हाडटा. नवीन कायद्यान फक्त लोकांक पिशान काडपाक हो कायदो दाखयता की भायल्यांक जमीन मेळची ना. जेन्ना सीएमाक एसेंब्लीच्यान भायर येयलो तेन्ना मिडियान क्वेश्चन केलो तेन्ना तो सांगता कोण तरी गोंयकार जर BSc जालो म्हणजे नॉन एग्रीकल्चरिस्टाक जमीन दिवपाचो प्रश्न येयलो, ताका क्वेश्चन केलो, तो सांगता कोण तरी गोंयकार जर BSc एग्रीकल्चर केलो, तो एग्रीकल्चरिस्ट न्हू, जाल्यार तेका दिवपाक आमी ते प्रोविजन केलां. म्हणजे कितले ब्लंटली हे लोकांक भोपके फोडटा नाल्यार फोटिंगपणां करता, हें कळोन चुकलें. ओके बाई, तुम्ही सगळे कायदे पळयल्यात.
हय. तुम्ही सुरवाती सावन गोंयच्या जमनी खातीर जाल्ले केल्ले कायदे पळयतात. हाव डू यू रेट दीस लेजिस्लेशन? तुमकां नमस्कार करता आनी सांगता की ह्या कायद्यान म्हाका समाधान जावंक ना. 1963 साला आमी कूळ कायदो हाडलो. बाबू बांदोडकर त्या वेळार मुख्यमंत्री. शेतकऱ्यांक राखचे कशे हें त्या बिलान दाखोवन दिलें. शेतीचें डेफिनेशन जें केलें भितर सगळ्या प्रकारचे शेत जमीन, जशें आतां सांगलें आमच्या हाणें त्या प्रमाणे हॉर्टिकल्चर येता भितर, बागायती येतात, आमची कुळागरां येतात, काजू बागायती येतात, शेत जमीन येता, भात शेती येता आनी भाता शिवाय आज सुद्दां गोव्यांतल्या अनेक जमनीन लोक नाचणे पेरतात, वरी पाकड काडतात, ऊस पिकयतात. काही शेतां अशीं आसात की त्या एका वटेन भात आनी तेज्या बानाचेर माड आसात, आंबे आसात, काजू आसात, मिक्स प्रकारच्यो जमनी आसात. म्हणजे अशा खंयच्याच प्रॉपर्टीक ह्या नव्या कायद्यान प्रोटेक्शन ना. आणि 1963 साला पासून किंवा त्या वेळांतली काँग्रेस पक्ष, त्यावेळेचो मगो पक्ष, हे दोनच पक्ष त्या वेळार, ह्या सगळ्या पक्षांनी एक नॅशनल पॉलिसी जी त्या वेळार जमनी विशयी भारतान चलताली, त्या नॅशनल पॉलिसीनुसार हे कायदे केले, कुळांक संरक्षण दिलें. 76 साला शशिकलाताई काकोडकर जेन्ना मुख्यमंत्री जाली, तिणें जमनीच्या कुळांक मालकी हक्क दिणारे लँड टू द टिलर बील हाडलें. उपरांत टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट जालो, लँड रेव्हेन्यू कोड जालो. त्या कायद्याक आव्हान दिलें गेलें. तो कायदो काही काळ हाच्या कॉन्स्टिट्युशनचे भायर उरलो. त्यानंतर ताका कॉन्स्टिट्युशन ताका प्रोटेक्शन दिलें. 9th शेड्युलान तो समावेश जालो, त्या कायद्याचो जालो आनी कुळांक संरक्षण मेळ्ळें. आनी म्हाज्या सगळ्याक दिसतालें की आतां शेत जमनीचें खऱ्या अर्थान प्रोटेक्शन जातलें. आमी गोवा वेगळें दवरलें, महाराष्ट्रान विलिनीकरण करूं नाका म्हूण सांगलें. त्या वेळार आमी लोकांक प्रॉमीस कितें दिल्लें की गोंयकारांक गोंयची भुमी आमकां राखपाची आसा म्हणून आमकां वेगळें राज्य जाय, नाजाल्यार आमी महाराष्ट्रान वचून ना जातले म्हणून सांगलें. आज आमी कितें करतात? ह्या कूळ कायद्याची, कसीलतेची जमीन कायद्याची, मुणकार कायद्याची आमी कशाच प्रकारे त्याची अंमलबजावणी आमी करिनात. सरकारां येत गेलीं वचत गेलीं. भितर काँग्रेसची सरकारां जाली, BJPची जाली, परत काँग्रेस जाली, परत BJP जाली. पण जमनी विशयक मात्र जे सिरियसनेस जाय गोंयची जमीन राखपाक, तें आतां पर्यंत जायना. आनी आतां तर अशें दिसती पडटा गोंया भायले पयशेकार येतात. कसली जमीन, खंयची जमीन, कितेंय जमीन, झगडी आसची जमीन, मालकी हक्काची जमीन, कूळ कायद्याची जमीन, ते सांगतात घे पयशे आनी आमकां दी, आनी लोक विकपाक लागल्यात. असो प्रसंग दिसता म्हाका की आणखी एक 10-20 वर्सां भितर गोव्यान गोंयकारांच्या हातान इंचभर जमीन उरची ना. अशा वेळार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा. पण बाई सरकार म्हणटा की हें बिल हाडून हें प्रिसायजली हें जावचें न्ही, हाजी काळजी ते घेता हे म्हणून. सांगता खंय काळजी घेता तूं? फक्त भात शेतीची खबर करता आनी फुडें एक कलम अशें घालता भितर की जर टावन कंट्री प्लॅनिंगान ती जमीन जर वेगळ्या कामाक दाखयल्या तर हो कायदो लागू जावचो ना. जे रिजनल प्लॅन जे जाले 2011-21 जे जाले आनी आतां जातलो दुसरो, त्या रिजनल प्लॅनान कितें दाखोवंक ना आमी? कितें दाखोवंक ना आमी तें विचारता म्हजो प्रश्न. सगळ्यो कितल्योश्योच जमनी आमी, शेत जमनी, भात शेतीच्यो जमनी ह्यो ऑलरेडी रंगयल्यो. रंगयल्या आमी, हाच्या खाली दाखयल्यो कितें म्हणून तर सेटलमेंट जमनी, इंडस्ट्रियल जमनी आनी कितें कितें आमी दाखोवन दवरला भितर. त्यो जमनी भायर गेल्यो न्ही सगळे करून. सो बाई वॉट इज इट? टू लिटल, टू लेट, और नॉट इवन टू लिटल? टू लेट अशेंच म्हणचें पडटा. Okay. भात शेतीत ह्या बद्दल हांव जाय जाल्यार तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता की तुमी भात शेती राखपाचो प्रयत्न करतात. पण तो खूपच कमी आसा. अत्यल्प हो प्रयत्न आसा. मोठोसो फायदो भितरल्यान घडचो ना. Yatish Bab, how do you respond to both these points? We'll go into the finer points later, but your opening remarks on the points raised already. Yeah. See, this bill is a very futuristic, visionary, pragmatic bill. It is a piece of legislation that was needed because the use of paddy land had to be ensured and protected for cultivation of paddy. And this bill is very, very specific to that purpose. आता बिल जें आसता, जे लेजिस्लेचरान इंट्रोड्यूस जाता, त्या बिलाचें इंटेंशन ताच्या ओपनिंगात आसता. आनी जेन्ना तूं ओपनिंग ह्या बिलाचें वाचता, आय विल रीड इट आउट टू यू.
This is a bill to impose restrictions on the transfer of certain agricultural lands in the state of Goa and for matters concerned therewith or incidental thereto. So the opening of the bill itself makes it very clear that it is dealing with certain agricultural lands. Now, what is certain agricultural lands is also very well defined and covered in the scheme of the Act. If you see A2A in the definition clause, it covers agriculture to include paddy because it is to meet only the and to ensure that the use of paddy field is kept for paddy cultivation purpose. It is to that specific extent and regard. If you see the definition in 2C of agricultural land, it is to mean land which is presently used for cultivation of paddy. म्हणून हांव कितें म्हणटा तुका की हें जें बिल आसा that is only covering paddy lands to ensure that paddy cultivation is continued in those lands. म्हणजे use of lands which are, the land which is used for paddy cultivation should be kept for paddy cultivation and the change of use of land should not happen. You see the object and the intention of the legislature. See, bill jenna asta pay, you have to read the contents of the bill to know the object and the purpose and the nomenclature of the bill. आणि ऑब्जेक्टिव्ह सुद्धा जर पळयत बिलाचो अँड द स्टेटमेंट ऑफ रिझन जाल्यार बिल सीक्स टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रान्सफर ऑफ सर्टन एग्रीकल्चरल लँड इन द स्टेट ऑफ गोवा सो एज टू प्रिझर्व अँड प्रोटेक्ट द लँड विच इज प्रेझेंटली बीइंग यूज्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ पॅडी. सो वाय आय एम सेइंग स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पळय 3 aspects. 1, certain agricultural land, that is it includes to preserve paddy land. Number 2 is to preserve and protect land. And number 3, presently which is used for cultivation of paddy. So जेन्ना आमी हे बिल पळयता तेन्ना आमकां एक गोष्ट लक्षात येवंक जाय की हे बिल is seeking to protect land which is used for paddy cultivation and ensure that that land which is used for paddy is continued to be used for paddy cultivation. Now, there are certain situations which are covered by the body of other statutes and other laws, beneficial and otherwise. Now, you see 33 of Land Revenue Code. It pertains, it sort of protects the land to the extent of the use of agricultural land for non-agricultural purpose is an offense under this particular under Land Revenue Code. Then you have 18C of Agricultural Tenancy Act, where a tenant, when he purchases agricultural land, he cannot use it for non-agricultural purpose. He also cannot sell that land, and there are certain embargoes by virtue of Section 18K. Now, why I am mentioning some situations are covered in other pieces of laws, but you needed a law to ensure that the land which is used for paddy cultivation is preserved and protected for paddy cultivation. ओके ऑन दॅट पॉइंट This is the bill. या मनोज बाब यतीश बाब जो पॉइंट करता तो म्हळ्यार बाकीचे कायदे आसात तातूंत भितर सर्टन प्रोटेक्शन्स आसात आनी ही डेफिनिशन्सूय आसात. तुम्ही ह्या कायद्याक कित्याक विरोध करतात? हो कायदो फक्त पॅडी फिल्ड्सा खातीर आसा. तुम्ही हो कायदो एक्सेप्ट करात कारण बाकीचे तुम्ही जे गजाली रेज करतात ताचे खातीर बाकीचे कायदे आहा म्हणटा तो. आता तेच यतीश बाबान ते सारखे सांगले की 2 कायदे आसा, लँड रेव्हेन्यू कोड आसा आणि एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा. आता लँड रेव्हेन्यू कोड जेन्ना आमी 33 म्हणटा, 33 तूं जर परमिशन नासतना कन्वर्ट केले जाल्यार तुवें एक्शन घेवपाक जाय, तेचेर रिक्लेम जावपाक जाय लँड. पूण आयज जर पळयत 33च्या अंडर कितलेशेच केसी आसा. आमीच कितले घातला. कोलवाची स्क्रॅप यार्ड धर, शेत जमीन आसा, कमांड एरियान आसा, तिचेर अजून मेरेन कितें एक्शन जाला आसा ते कायदे फॉलो जायना. सेकंड, जेन्ना लँड रेव्हेन्यू कोड 29 जेन्ना आमी म्हणटा यूज ऑफ लँड, यूजीस टू वीज होल्डर ऑफ लँड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर मे पुट his land. मागीर 30 आसा परमिशन दिवपाचें, मागीर 31 आसा रेस्ट्रिक्शन ऑफ लँड, 32 आसा कलेक्टराक रायट आसा, मामलेदाराक कलेक्टराक रायट आसा ते कन्वर्ट करपाक. सो हे ऑलरेडी एक्झिस्टींग कायदो आसा आनी हो जो नवीन कायदो आसा तितूनूय एक जर आमी
पेज नंबर 3 2 पळयत जाल्यार तेजेर आसा नो पर्सन हू ओन्स ऑर ऑक्युपायज ऑर इन पोजेशन ऑफ एनी एग्रीकल्चर लँड शॅल यूज or allow it to be used for any purpose other than agriculture. ओके हे ऑलरेडी ह्या दोनूय लॉन कवर जाल्ले आहा एग्रीकल्चर टेनन्सी एंड पूण हितून नेक्स्ट आसा कॉमा एक्सेप्ट बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसिजर्स लेड डावन अंडर एनी लॉ इन फोर्स. म्हटल्यार एनी लॉ म्हटल्यार फाल्यां TCBचो कायदो आसा 16B असले कायदे जाले लँड कन्वर्जनाचे जे कायदे जातले फाल्यां तो कायदो तूं फॉलो करून हे कन्वर्ट करपाक शकता हे आसा कित्याक हांगा एक्सेप्शन आहा देर इज नो कंपल्शन की बाबा तुवें घेतली जाल्यार ती हेच करपाक जाय. आनी सेकंडली मेन आमचो हे आसा ऑब्जेक्ट की कोण घेवपाक शकता कितली घेवपाक शकता. लायक केरला तितून लँड सिलींग एक्ट आसा तूं हरियाणान वच लँड सिलींग एक्ट आसा तूं तामिळनाडून वच लँड सिलींग आसा महाराष्ट्रान वच लँड सिलींग आसा. हांगा एक कोणूय जर एग्रीकल्चरिस्ट आसा एग्रीकल्चरिस्ट कोण फाल्यां महेंद्र सिंग धोनी इज एग्रीकल्चरिस्ट अमिताभ बच्चन इज एग्रीकल्चरिस्ट फाल्यां ते येतले कितलीय जमीन घेतले आनी एक्सेप्ट म्हणून जे हें आसा पळय त्याच्या अंडर ते कन्वर्ट करतले. म्हणजे ह्या कायद्याचो फायदो कितें. ओके हो कायदो स्ट्रिक्ट नाच. ओके बाई डू यू एग्री. कारण यतिशाली एक हें आसा की आर्ग्युमेंट आसा की बाकीचे कायदे आसात जे तुम्ही जे पॉयंट्स रेज केल्यात ते प्रोटेक्ट करपा खातीर मग ह्या कायद्या कित्याक विरोध करतात होय एक्सेप्ट करात हो फक्त पॅडी फिल्ड्सा खातीर. तुम्ही गोंयच्या जमनी कडेन हांवें सुरवातीक सांगलां हय आमकां एक हॉलिस्टीक अप्रोच करपाक जाय आनी गोवा ही इतके सुंदर आमचे ग्रीन एमरॉल्ड अशे प्रकारचे आमचे राज्य आसा ते राखपाक जाय आमी म्हणटात. ही जर सगळी कडेन बांदकामां जावूंक लागली फाल्यां ग्रीन एरिया जर काबार जाली तर कितें जातलें गोंयचें हो प्रश्न तुमकां विचारता. ज्या मुद्द्याचेर तुमी टुरिजम लोकांक आपयताले हांगा टुरिस्टांक त्या वेवसायाचें कितें घडटलें फाल्यां. गोंय जर गोंय ना उरलें फाल्यांचें रुपांतर मुंबय सारक्या शहरान जालें त्या दिशेन आमी वाटचाल चालू केल्या तर गोवा म्हण आमी सांग उरतलें कितें गोंयकारांक आमकां. ह्या खातीर आमच्या लॉ कमिशन तुमी आयकलां आसतलें. ह्या लॉ कमिशनचो 2009 सालान हें स्थापन जालें आनी त्या वेळार आमी पयली गोश्ट सांगली सरकाराक की जो कूळ कायद्यान कुळांका मालक केल्यात आनी जे केसीस सगळ्या मामलेदारां कडेन पेंडींग उरतात ते एक ठरावीक मुद्तीन काबार जावच्यो त्यो सगळ्यो केसीस. कूळ कोण आनी कूळ न्हय कोण हें एकदां सोक्षमोक्ष लागचो म्हणून रेव्हेन्यू कोर्टची स्थापना करा आनी ठरावीक मुदतीन तो प्रश्न तुमी बाजूक करा. एकदां कूळ म्हण ठरल्या उपरांत त्या जमनीक प्रोटेक्शन मेळ्ळें ती कन्वर्ट करपाक फक्त कायद्यांतले कितें एक्सेप्शन आहा ते सोडले जाल्यार करूंक तुमकां कोणाक मेळची ना. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी करपाची सूचना कोणूच करिना कोणाक आनी फुडें सरनात. फुडें 2012 सालान आमी अशें एक बील दिलें सरकाराक प्रपोजल आमी केलें की लेट अस प्रिजर्व गोंयच्यो जमनी शेत जमनी आनी वॉटर बॉडीज पाणथळ जागे जे आसात हे आमी गोंयकारां खातीर राखून दवरया. कशा मार्गान दवरया तर त्या साठी कायद्याचें प्रारूप दाखल केलें सरकाराक दिलें करून दिलें आनी ते करता आसतना अशी विनंती केली की फक्त शेतकाराची शेत जमीन राखून दवरा म्हणजे करा कितें कायदो करा उगी रावा तेजें ना. स्टँडर्ड ऑफ कल्टिवेशन कसो आसचो एखाद्या जमनीन 1 एकर जमनीन उत्पन्न कितलें काडचें हें निश्चित आमी करुया. आमी भितरले व्हाळ आसतात भितरल्यो झरी आसतात भितरल्यो बांयो आसतात त्या उदका संदर्भातले अधिकार एकमेकाक आसतात ते राखुया. वाटो राखुया तुकडा बंदी करुया इल्ले पीसीस करून कोणाक विकूंक दिवं नाका. असो एक मदीं कायदो आमी पळयलो की 500 मीटर जमीन जर तुजे कडेन आसा आनी घर बांदपाक जाय तुका परमिशन मेळटा. अनेक जाणांनी कितें केलें व्हडले व्हडले जमनीचे तुकडे केले आनी 500 मीटर जमीन काडली आनी कन्वर्जन घालून ती जमीन बांदपाक गेली. म्हणजे कायदो कसो डिफीट करप हें भितरलें आमकां ह्या कायद्या भितर बाई ते म्हणटात की हो पॅडी फिल्डा पुरतोच आसा कित्याक विरोध करता. कित्याक पॅडी फिल्डा पुरतोच कित्याक मर्यादीत केला म्हाजो तो म्हणणो आसा. त्याच्या पुरतो कित्याक करता. ह्या एग्रीकल्चर कायद्यान शेत जमीन म्हणजे कितें डेफिनेशन दिल्लें आसा. ह्या लॉ कमिशनच्या रिपोर्टान एग्रीकल्चर म्हणजे कितें डेफिनेशन दिल्लें आसा. तें डेफिनेशन न वापरता तुमी फक्त पॅडी फिल्ड कितें मर्यादीत करतात. म्हणजे आमचे सगळ्यो बाकीच्यो सगळ्यो उदाहरण तुका दिलें हांवें की भात शेती शिवाय भाता शिवाय आमी नाचणें काडटात. आमी वेरदूर आमी म्हणटात म्हणजे आमी भाजीपालो आमी पिकयतात. आमी आमच्यो संयुक्त जमनी आसतात. शुगर फॅक्टरी जाल्या उपरांत आमी कितलोसो शुगर कॅन आमी काडटात. ह्या जमनीचें कितें फाल्यां. ऑन दॅट पॉयंट यतीश बाब 2 मुद्दे. पयलें वाय रिस्ट्रिक्टिंग दीस डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू ओनली पॅडी फिल्ड्स. सेकंड एग्रीकल्चरिस्टां भितरय तुमी गोंयकाराक कित्याक प्रोटेक्ट केलें ना डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट. हय आनी तिसरो गजाल जो आसा जो मनोज बाबान काडलो की तुमी कायदो केला आनी त्या कायद्या भितर तुमीच डायल्युशन्स घाल्यात तुमीच एक्सेप्शन्स घाल्यात जाका लागून त्या कायद्याचो पर्पजूच डिफीट जाता.
That's not right. I'll tell you. पहिली म्हणजे एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन रिस्ट्रिक्ट करना, पण ह्या कायद्यान एग्रीकल्चर इज मिनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस एक्ट टू मीन ओनली टू पॅडी. Why only to paddy? It is in This the question. No, 1 second. Let me answer. In the context of this, see, first of all, do we all want that paddy land should be protected? Do we all want that the land which is under paddy cultivation, the use should be kept consistent for posterity to only be cultivated for paddy cultivation? If we are in the affirmative that paddy land should be protected, then I don't think anybody should oppose this bill, because this act now, because this act covers only paddy cultivation. So therefore, it is not that something is excluded, or the intention of the legislature, the object of this act covers and extends to paddy. So you cannot want to say something which is not in the objective and the scheme of this act to criticize it. This is meant to deal with paddy, and it is giving a And then scheme why for- the definition of Let me come to agriculture it. is to Let me come to it. anybody. Let me come to it. Yeah. No, please understand. You see section 3 of this act. It says, see how it opens up. The opening part of the section is important. It is restricting transfer of agricultural land. Now, agricultural in the context of the definition of this act, that is paddy, because it deals only with paddy land. No person who owns or occupies or is in possession of agricultural land shall transfer such land by way of sale, so and so gift, exchange, lease, or by any other mode of transfer in favor of a person other than an agriculturist, provided that the collector may on an application prescribed from grant permission to transfer land to such a person other than an agriculturist in any of the following circumstances, namely. Now you see see how it opens up, that no transfer should be done. It opens up in no, and then it says when it can be transferred, and transfer to whom? Transfer again to a person who is going to do agriculture. So the usage of the land has to be continuous. There has to be continuity in the use of the land. And what is the use of the land? Cultivation of paddy. Now therefore, when you read this act, you should know 3 things. Number 1, the intention of the legislature here is to protect certain agricultural lands, that is paddy, which this act deals with. Number 1. Number 2, the use of the land has to be continued in the way it is used today, that is only for cultivation of paddy. And number 3, there is an embargo by virtue of this act that the land which is under paddy cultivation cannot be used for any other purpose but to cultivate paddy. Now therefore, you have to see this. नाही तो एग्रीकल्चरिस्ट गोंयकारच असू दी न्ही. No, listen to me. You have to see in view of section 5 of this act. Now, what is section 5? If you contravene the provisions of section 3, section 3 is pertaining to this provision which I just read out to you. Section 5 किती म्हणता की suppose you do in contravention provision section 3, then number 1, you can be punished with a fine which may extend to the value of the land which is so determined by the government as per the rate fixed. And number 2, forfeiture of the land. So this is completely in serving as a deterrence to anybody who wants to put a paddy land for use other than for cultivation of paddy. ओके मनोज बाब, एक असा की हांवें ह्या विकाकच मुख्यमंत्र्यांचो इंटरव्यू केल्लो आफ्टर द बजेटाचेर बी. तांणी एक मुद्दो मानलो ह्या एग्रीकल्चर बिलाचेर उलयतना की विधानसभेक जर चर्चा जाल्ली आणि जर विरोधकांनी उठून जर सांगिल्लें की यू गो फॉर एन एक्सपान्शन ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तातूंत भितर हॉर्टिकल्चर एड कर, प्रॉबेबली गव्हर्मेंट वूड हॅव लिसन टू इट. बट तें करनासतना विरोधी पक्षाचे आमदार सगळे ते डायरेक्टली वेंट इन टू द वेल, आणि ताणें आरोप केलो की डिस्कशन करनासतना, सरकारा मुखार प्रस्ताव दवरनासतना जेन्ना तुमी वेलांत वचून बोवाळ करतात तेन्ना तुमच्या उद्देशाचेरच डावट येता म्हणून. सीएम सर जो आसा तेका आय स्पीकर सर, सीएम सर हे 2 जाण सर थंय बसतात आनी जे कंट्रोल करता फूल असेंब्ली. जर तेका दिसता की ऑपोजिशन हेजेर उलोवंक ना एग्रीकल्चर डेफिनेशनाचेर, एग्रीकल्चर लँडाचेर, जाल्यार तो
फाटल्यान ढवळीकाराक न्हिदता काय म्हणून पळयतालो काय हो एक व्हडलो आमकां क्वेश्चन मार्क आसा कित्याक हेचेर सगळ्याचेर डिस्कशन जालां डिस्कशन जावन मागीर वेलान गेला हे सगळ्या गजालींचेर डिस्कशन जालां सगळ्या पॉयंट टू पॉयंट हेचेर सेक्शनाचेर डिस्कशन जालां आनी आतां यतीश बाबान जशें म्हटलां की ही आमी एग्रीकल्चर लँडाकूच दवरपाक जाय जाल्यार हांगा एक्सेप्शन आसा ऑलरेडी कन्वर्ट केल्ली जमीन तेका तो एप्लिकेबल जायना सो हो पर्पज सॉल्व जायना मेन एंड व्हेरी इम्पॉर्टंट गजाल जी आयज पर्यंत कोणूच उलोवंक ना हेच्या पयलीं हांवें तरी आयकूंक ना तें म्हटल्यार आमचो लँड रेवेन्यू कोडाच्या अंडर जे रुल्स फ्रेम जाला तितून लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर म्हणून आसा तेचे रुल्स आसा लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर हो फुली रिस्पॉन्सिबल आसा गोंयचे जमनी त्याच्या जे ज्युरिडिक्शनान जमनी येता तेचो सर्वे करपाक तेचो क्रॉप कटींग एस्टिमेट दिवपाक ते जमनींचो फूल रिकॉर्ड दिवपाक आपलो टूर डायरी करपाक लँड कन्वर्ट जाल्यार ती नजरेन हाडपाक हें सगळें त्या कायद्यान बरयल्लें आसा रुल्सान आसा जेन्ना आमी एलएक्यू घातलो की लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आसा काय ना तेंच्यांनी आमकां लिस्ट दिली तेंचे आमी विचारले टूर डायरी मेंटेन करता तेंच्यांनी सांगलें ना आमी विचारले अजून पर्यंत तेंच्यांनी लँड कन्वर्जनाचे कंप्लेंट्स केला तेंच्यांनी सांगलें आमकां ना म्हटल्यार हे जे एक्झिस्टींग कायदे जे इतले स्ट्रिक्ट कायदे आसा त्या कायद्यांचेर अंमलबजावणी म्हणटा ती मात पासून जाल्ली ना आनी आमकां आमी जेन्ना डेप्युटी कलेक्टरा कडेन गेल्यान तेन्ना जिका एक न्यू IAS ऑफिसर आयली तेन्ना तिका आमी रुल्स हे दाखयले तेन्ना ती शॉक जाली हे रुल्स आसा ते पळोवन म्हटल्यार आयज आमी IAS ऑफिसर हांगा हाडटात हांगा डेप्युटी कलेक्टर्स आसतात ते हांगा हे कायदे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट वाचता काय ना हेतून सगळी प्रोविजनां केल्ली आसा सगळ्यान तुम्ही म्हणटा मनोज भाऊ एक्झिस्टिंग कायद्या भितर सगळी प्रोविजन केल्या सगळीं आसा. तेच कायदे सारखे पाळात खुबश्यो गजाली अचीव जातल्यो सगळीं आसा आनी मेन म्हटल्यार क्रॉप कटींग एस्टिमेट म्हणून आसता तो क्रॉप कटींग एस्टिमेट आमच्या सरकारान केल्लो ना आतां एकूच तुमकां एक फिगर वाचून दाखयता की गोवा इकॉनॉमिक सर्वे 2022 रिलीज जालो तितून इरिगेटेड एरिया आसा पळय फ्रॉम 1987 टील डेट ही 15,000 हेक्टरान वाडली एरिया अंडर हाय इल्डिंग व्हेरायटीज ही 37,955 असली ती 30,000 जाली म्हटल्यार ऑलमोस्ट 800 हेक्टर्स कमी जाली यील्ड आसा फूड ग्रेन प्रोडक्शन आसा ते 1,10,708 टन्स आसा ते 90,000 जाले म्हणजे 20,000 टन्स देंवले म्हणजे ही शॉकिंग गजाल की इरिगेशन एरिया वाडटा क्रॉप देंवता हे कशें म्हणजे हे कित्याक जाता कित्याक हे लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टर आसा तलाटी आसा हे कांयच काम करिना हेंचो डेटा मेंटेन ना टूर डायरी मेंटेन ना आनी हो लँड रेवेन्यू जर आमी लँड रेवेन्यू इन्स्पेक्टराचे जर रोल्स पळयत जाल्यार तेणी 30 दिसाचे 20 दीस तेणी फिल्डार वचून सर्वे करपाक जाय एवरी 5 इयर तेणी आपल्या गजाल जायना 5 वर्सांक तेणी इम्पॉर्टंट गजाल लँड कन्वर्जन आयज जाता एवरी 5 वर्सांक तेणी प्रत्येक सर्वेचो तेणी रिपोर्ट दिवपाक जाय की तो लँड कन्वर्ट जाला काय ना ती यूज करता काय ना तो टेनंट यूज करता काय ना हांगा मॅनेजमेंट हातीन घेवपाचे सरकारा कडेन 36 हें आसा पूण हे घेता काय ना हे कित्याक हो सरकाराक पेडी ना जाल्यार आमचे शेत जमीन करपाचेच ना हे तेंच्या इकॉनॉमिक सर्वेन प्रूव जाल्लें भाई सीएमाचो आर्ग्युमेंट तो आसा की विरोधकांनी सांगपाचें की बाबा एक्सपांड दिस डेफिनिशन सजेशन्स घालपाची गव्हर्नमेंट वॉज ओपन टू लिसन टू देम कारण द इंटेंशन ही क्लेम्स दॅट आमची इंटेंशन क्लियर आसा अँड ही ब्लेम्स ओपोजिशन फॉर ट्रायंग टू नॉट कमिंग ऑन बोर्ड विथ द गव्हर्नमेंट ऑन दिस बिल ज्या वेळार अशें एखादें बिल जेन्ना येता विधानसभेन त्या वेळार अपेक्षा अशी आसता की रुलींग पार्टी सगळ्या घटकांक भितर विचारान घेता तांचें म्हणणें आयकून घेता ताचेर एक बरी डिबेट जावपाची परवानगी दिता अशी डिबेट 3 दिसांच्या विधानसभेन कशी जातली हो पयलो प्रश्न पडटा ते तुमचें तें बजेट सेशन भितर जी कितें भुमिका मांडली विरोधी पक्षांनी ताचो विचारय जालो ना थंय आनी एकदां बिल हें पास करून फुडें तुमी सरल्यात म्हजो प्रश्न असो उरता की मुख्यमंत्री साहेब रुलींग BJP पार्टी ऑपोजिशनांतले सगळे पक्ष आमी सगळे गोंयकार आमी राखुया गोवा हे आनी राखतले गोवा हे आमी जनतेक आश्वासनां दीत आसात आतां जो आर्ग्युमेंट आमचे यतीश बाबान केला हांगासर तो म्हणटा कितें तें फक्त शेता पुरतें भाता पुरतें पण कित्याक तूं भाता पुरतें अशें करता जी लँड रेवेन्यू कोडान एक सादें सिंपल जर तुमी अमेंडमेंट हाडटात की शेत जमीन ही शेतकऱ्या शिवाय कोणाकच विकत घेवपाक मेळपाची ना हें कलप तुमी जर महाराष्ट्रान गेले कर्नाटकान गेले देशभर खंय वचा जो शेतकरी ना शेतकार ना त्या मनशाक शेत जमीन घेवंक मेळना आनी शेत जमीन म्हणजे कितें हेचें डेफिनेशन दिल्लें आसा भितर सगळ्या प्रकारची जमीन भितरल्यान जे जमनीतले न्यूट्रियंट्स घेवन जें उत्पन्न मेळटा ती शेत जमीन असो डेफिनेशन देशभर जगभर आसा
अशें आसतना ते सगळे आमी इग्नोर करतात आनी भाता पुरते मर्यादीत करतात पेडी पुरते आमी मर्यादीत करतात हे मर्यादीत करून आमकां सादतले कितें प्लस फुडें आमी म्हणटात की टावन प्लॅनिंग एक्ट खाली जर ती जमीन वेगळ्या कामासाठी दाखयली तर ही तुमकां लागची ना ओके बरें शेतकार कोण हें डेफिनेशन तरी करात हय तेंय ना करूंक म्हणजे कोणी फाल्यां अमिताभ बच्चनची काणी तुमकां खबर आसा हय. ताणें जमीन घेतली कोणी किसान कार्ड घेवन येवपाक शकता म्हणटा तुमी कार्ड गरज ना आ, गरज ना कार्ड घेवन येवपाची गरज आपण कितें फार्मर कार्ड म्हणून कोणें येवचें आनी जमीन घेवची कंडिशन कितें तूं ते शेत कामाक तूं तो वापरतलो म्हणून आनी कोण घेवन वचलो यंत्रणा खंयची आतां सांगात त्या प्रमाणे तुमी आतां यंत्रणा तीच वापरिनात आनी नवी यंत्रणा नवी तयार यंत्रणा करतले. तयार या यतीश बाब फायनली मुख्यमंत्र्याचो हो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की विरोधकांनी येवपाक जाय आशिल्लें सजेशन करपाक आशिल्लें सरकार वॉज ओपन डू यू ऑल्सो फील दॅट इन द हाऊस आपल्या आजूय कर. हय इन द हाऊस देर मोर थिंग्स कुड हॅव बीन अचीव्ड Therefore, I'm saying, in furtherance to Manoj Bab, he says somebody is controlling the house. It is not so. Nobody controls the house. The Honorable Speaker conducts the proceedings of the House in terms of the business rules. So there is a conduct of business and procedure, the House rules. So nobody sort of controls the House. Now, if the opposition wants to put any amendments or propose any amendments to a bill, the rules of the House and the business of the House allows you to articulate your view on the floor of the House in a particular manner. The opposition does not want to propose amendments to what they actually want to say outside the House. When the time comes in the House to propose amendments, they should have done it. Have they done it? Number two, opposing the bill which is meant to protect paddy fields. How does it, I mean, म्हाका कळना एक बिल सरकारान हाडलें कायदो केलो टू प्रोटेक्ट पॅडी फिल्ड्स आतां तो पॅडी फिल्ड प्रोटेक्ट करपाक कायदो जो आसा तो ओपोज करप कित्या खातीर आतां तुमी जर म्हणटा की स्पेसिफीक कितें तुमचें म्हणणें आसा जाल्यार तुमी अमेंडमेंट मूव करचें आशिल्लें टू दॅट बिल नाव नंबर टू पळय दुसरी गोश्ट आसा लँड रेवेन्यू कोड आसत एग्रीकल्चरल टेनन्सी एक्ट आसत बाकीच्यो स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीज आसत यू हॅव गॉट कॅचमेंट एरिया डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी वीच इज कॉल्ड काडा you have got so many authorities and this guarantees under law. The government is completely sincere and committed to ensure that the mandate of the law is executed in letter and spirit. So there is no doubt about it. Government is working tirelessly. Leadership of Honorable Chief Minister or leadership of Honorable Revenue Minister, leadership of Honorable Agriculture Minister, they are all committed to the cause of upkeep of Goa and character of Goa. But that but new laws which are required to protect lands तुम्ही like म्हणतात paddy ताका should विरोध not be करनाका opposed. ताका विरोध करनाका कित्याक विरोध करप? It is Okay. a good bill. Okay. It's a good act. बरें हांव इतल्याचेर थांबता इतल्याचेर म्हजो वेळ सारको सोंपला पूण म्हाका 2-3 मुद्दे हातूंतल्यान म्हत्वाचे आहात जे विरोधकांनी मांडले की मुख्यमंत्र्यांनी आज सांगलां की आय एम ओपन म्हणून सो जशें भाईन म्हळें की सोंपलें न्ही सगळें परत जायला अमेंडमेंट्स मूव करपा जातात आनी तेन्ना सरकारान उक्त्या मनान ह्यो अमेंडमेंट्स ज्यो आसात ज्यो गोंयच्या बऱ्या खातीर आसात त्यो मानून घेवच्यो आनी विरोधकांनी त्यो तितल्या सिरियसली दिवच्यो कारण इव्हेंच्युअली जशें यतीश बाब म्हणटा तशें बी हें बील आसा हें इतलेच पर्पज सर्व करता ताका विरोध करनाकात आनीक जर एड कितें करपाक जाय जाल्यार ताजेर अवश्य चर्चा करपा जाता कारण सगळे आमी गोंयकार ते विरोधक आसूं किंवा सत्ताधारी आसूं भाईन बरें सांगलें की अल्टिमेटली आमी सगळे गोंयकार आनी हे कितें करतात तातूंतल्यान गोंयचें बरें जावपाक जाय हाजेर म्हाका दिसता कोणूच सत्ताधारी आनी विरोधक आसपाक शकना ह्या मुद्द्याचेर आमी सगळे एक आसपाक जाय हांव इतल्याचेर थांबता मनोज बाब यतीश बाब भाई थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग एकच या भाई मिनिट घेऊ 10 सेकंड्स 10 सेकंड घेता हय. हांव विनंती You'll have to करता give 10 into की 3. कॉन्झर्वेशन ह्या रिपोर्ट खाली कॉन्झर्वेशन अँड मॅनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लँड अँड वॉटर बॉडीज ह्या बिलचो विचार विधानसभेन करचो ऑलरेडी लॉ कमिशनान हे दिल्लें आसा ते सरकारान रेडीमेड ते घेवन ताजेर विचार unfortunately करपाक जाता काँग्रेस सरकारानच करू ना. आता पळय आता तू आनी 10 मिनटां I took 10 seconds. आता तू यू डू नॉट टेक 10 सेकंड्स बट आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टाइम इतल्याचेर थांबता पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार